भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50वी पुण्यतिथी निमतान राज्य सरकारान पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरांचे व्याख्यान पणजेच्या जिमखानात घडून हाडले। गोंयांत जागतीक दर्जाचो विकास साधपाची गरज आसा अशें ताणें ह्या वेळार मत उक्तायलें। गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची शेनवारा 50वी पुण्यतिथी जाली। तांच्या उल्लेखनीय योगदानाचो भोवमान आनी उगडास करपा खातीर राज्यांत पुण्यतिथी मनयली। तशेंच ह्या निमतान साबार कार्यावळी घडून हाडल्यो। बिल्डिंग न्यू इंडिया एज एक्सपोनेन्शियल इन्स्पिरेटर हे व्याख्यानाचेर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकारान उजवाड घातलो। तशेंच दर वर्सा भाऊसाहेब बांदोडकर फुटबॉल टुर्नामेंट खेळयतले हे वेळार माचयेर भाशण करताना मुख्यमंत्र्यान म्हळें, Meeting of scientists, where they're discussing what is the most powerful equation the scientists have created. So somebody got up and said Newton's second law, force equal to आठवतं की नाही, mass into acceleration, F equal to F. Then somebody got up and said no, Einstein, E equal to mc square. And then I was sitting quiet and they said, what do you think is the most important equation? So I said, not Newton, not Einstein. So they were surprised, not Newton, not Einstein, what is it? So I said, according to me, the most powerful equation is E equal to F. Education is equal to future. As simple as that. And that is exactly what Pausac did. And sir, he elaborated very eloquently his contribution that he had done in education. But I thought I will read out what Jyotita you had written, basically. It's in Marathi again. शिक्षणाला भाऊंनी फार महत्त्व दिलं। खेडोपाडी असलेली निरक्षरता पुसून काढून बहुजन समाजाला साक्षर करण्याचं महत्त्वाचं पाऊल त्यांनी उचललं। त्या ठिकाणी खेड्यातील व शहरातील गरीब मुलांना शिक्षणाची आवड असूनही शाळेची फी भरणं अशक्य असल्यामुळे शाळेत जाता येत नसे। त्यामुळे मुलं शिक्षणाशिवाय गावात भटकत असत। मागासलेल्या समाजाची मुलं शिकल्यास पुढारलेल्या समाजाची मजुरी कोण करेल? ती शेपारून त्यांना मान देणार नाहीत अशा स्वार्थी व संकुचित विचारसरणीचे काही पुढारलेले लोक बहुजन समाजाच्या मुलांना मज्जाव करतात। अशाच पद्धतीची लेक्चर सिरीज फुडले वर्षभर खासा करून भुरग्यां खातीर भाऊचे 50 वर्साच्या कार्यकाळांतलो त्यांचो पयलो मुख्यमंत्री म्हणून तांच्यांनी केल्लें कार्य हे आयच्या युवकाच्या समोर येवपाक जाय म्हणून तर खाशा कार्यावळ पुराय वर्षभर वेगवेगळ्या जाणांक हे लेक्चर सिरीज अशाच पद्धतीत वेगवेगळ्याचे इन्स्पिरेशनल टॉक हे आयोजन केले वतले। भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्मृती स्थळ हे रिनोव्हेशन करपाचो पायाभरणी सुवाळो आजच जालो। फुडल्या वर्षभराच्या भितर आमी भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्मृती स्थळ हे परत एकदा 50 वर्सांच्या उपरांत रिनोव्हेशन करपाचे काम आमी हातात घेतला। तिसरी आणि महत्वाची गजाल, कारण पणजे जिमखानात आमी आसात, भाऊ क्रिकेट आणि फुटबॉल हो त्यांच्या सामको काळजाक लागीं आशिल्लो आणि ताकाच लागून भाऊसाहेब बांदोडकर फुटबॉल चषक परत एकदा आमी गोंयांत सुरवात करता। GFA आणि GFDC हांच्या वतीन आमी ओणू गोंयांतले फुटबॉलपटू हांच्या खातीर फुटबॉल टुर्नामेंटाचें आयोजन केलां। वेळ पडटा जाल्यार हो फुटबॉल टुर्नामेंट एवरी इयर गोंय सरकार भाऊसाहेब बांदोडकर फुटबॉल टुर्नामेंट हे दर वर्सा खेळयतले। गोंय ल्हान राज्य जरी असलें जाल्यार तसो पळोवंक वचत जाल्यार भाऊचो प्रभाव व सायडीच्या राज्यांचेरूय आमकां दिसून येतालो। म्हणून तर सायडीचे महाराष्ट्र आसत, कर्नाटक आसत, इवन दो मध्य प्रदेश पर्यंत थंयसरले मिनिस्टर्स हे भाऊसाहेबाक प्रेज करताले, कारण भाऊसाहेबाचे त्या पद्धतीचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि भाऊसाहेबाचे त्या पद्धतीची घेवपाची डिसिजन्स म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाय काही डिसिजनाक तांच्या बद्दल त्याच्या वेळार इम्प्रेसिव्ह आशिल्ले आणि कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम दवरपा खातीर तांच्यांनी एका पद्धतीचो समन्वय जो आशिल्लो व इतर राज्यां बरोबर ते प्रस्थापित करपाक शकले। GOA365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।